very significant function, a very essential function, because it was very important for us to thank all our COVID warriors, right from the doctors, the nurses, paramedical staff, and the others who stepped in. They forgot about themselves and they just reached out to those who needed help. Okay, especially I respect and admire the doctors, the way they treated the patients without thinking of themselves, because they were dealing with a deadly virus, but they did not bother about that. They just went out to help the victims, and I think slowly our God will help us because of course the cases are coming down, but now they say the third wave could strike any time. Yes, we have requested our COVID warriors to stay alert, to continue their good work, but at the same time take care of themselves. Do not forget the SOPs, which are so essential, because it is the SOPs that keep us protected. Madam Elena Molia and आमचे डायरेक्टर डीसा डॉक्टर राजेंद्र नागोरकर, मॅडम गांवस, हांगासले हेल्थ ऑफिसर, आमचे सगळे डॉक्टर्स, आमचो सगळो स्टाफ, आमचे सगळे हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलायन वर्कर्स एंड कोविड वॉरियर्स, हेणी जे कितें कॉन्ट्रिब्युशन केलें, जेंचें काम तुमकां सगळ्यांक खबर आहा की आमच्या स्टाफांनी एकदम बरें काम केल्लें आसा. तांकां एक आभार मुख्यमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान, म्हाज्या माध्यमांतल्यान, आमचे पुराय कॅबिनेट हेंच्या माध्यमांतल्यान आमचे मॅडम एलिना सल्दाना आनी आमचे पुरी टीम, डायरेक्टर आनी पूर्ण टीम एंड डीन गोवा मेडिकल कॉलेज हेंचे सगळ्या टीमचे माध्यमांतल्यान आमी तांकां आभार व्यक्त करपाक म्हणून आयज हो कार्यक्रम आयोजीत केल्लो. कठीण परिस्थिती जाल्ल्यो आनी ह्या परिस्थितींतल्यान तुमकां सगळ्यांक आतांच भाशणान हांवें ते सगळें सांगलेलें आसा. आमच्या स्टाफान एकदम, आमचे नर्सीस, डॉक्टर सगळ्यांनी बरें काम केल्लें आसा आनी म्हणूनच एक हात धरून तांकां सगळ्यांक आभार व्यक्त करपाक म्हणून आमी कार्यक्रम आयज हांगा आयोजीत केलो.